पहिल्या श्रावणी शेनवारा निमतान सांखळेच्या मारुती देवळान सकाळच्यान भक्तांची बरीच गर्दी जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। भक्तांनी अभिषेक करतानाच तेल आनी रुईची पानां घालून मारुती रायाची भक्ती भावान सेवा केली। शेनवारा हो राम भक्त श्री मारुती रायाचो दीस। मारुतीचेर उप्पाट श्रद्धा आशिल्ले भक्त दर शेनवारा श्री मारुती देवाची सेवा करतात। श्रावण म्हयन्यांत तर भक्त व्हडा भक्तिभावान दर शेनवारा मारुती देवाचे दर्शन घेवपाक येतात। सांखळीचे मारुती स्नान मारुती मंदिर ह्या देवाची हांगा भक्तांचो खूब श्रद्धा आसा आनी प्रत्येक शेनवारा लोक मोठ्या संख्येन हांगा दर्शन घेवपाक येता। त्या प्रमाणे अभिषेक पावती करून आपली मनोकामना कितें आसा ती भटजीक सांगून भटजी मार्फत पुरी करून घेता। आनी तशेंच श्रावणी शेनवार म्हटल्या उपरांत हांगा भरपूर सगळें येता आनी मनोकामना पुरी करतात। अशी एक व्हडली आमच्या सणाची परंपरा आसा।